साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्याकडे धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. दोन ग्रूप आसा, त्या ग्रुपांनी सांगलें की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघांत प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज दिसभर कितें घडलें, खंय चोरयो जाल्यो, खंय आनी कितें घडलें तें जाणून घेवया. सगळ्यान पयलीं आमी वचुया डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हांचे कडेन. सर, तुमचे कडेन खंयची अपडेट आसा? कोकण रेल्वेन कालच एक जो तांचो भोउद्देशीय प्रकल्प जाहीर केल्लो की करमळे जे रेल्वे स्टेशन आहा थंय एक रेस्टॉरंट उबारपाचें. ते भायर जी गोंयांतली म्हत्वाची रेल्वे स्टेशन आसात थंय रेंट बायक रेंट कार हे प्रोजेक्ट राबोवपाचे कोकण रेल्वेन थारायल्लें खरें, पूण गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान कोकण रेल्वेच्या ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केला. कोकण रेल्वेन म्हणटा ते वेळार रेल्वे चलोवच्यो, हेर बाकीच्या प्रोजेक्टांनी तांच्यांनी लक्ष घालचें न्हू, कित्याक जे गोंयकार सर्वसामान्य लोक आसात तांच्या पोटाचेर हे आड येवपाक सोदतात काय कितें असो प्रस्न विजय सरदेसायान उप्रासला. ह्यो जो प्रोजेक्ट जर तांच्यांनी बंद केलो ना जाल्यार गरज पडली जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशे तरेची शिटकावणी विजयान दिल्ली आसा. दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी गोंयची विजेची गरज पळयली जाल्यार तामनार प्रकल्प गोंया खातीर खूब म्हत्वाचो आसा. ह्या प्रकल्पाचें काम लागीं पुराय जायत आयला. ऑगस्ट म्हयन्या मेरेन हो प्रकल्प पुराय जातलो. कर्नाटकान जरी हो प्रकल्प तांच्या वाटेन आडायल्लो आसलो तरी आमी केंद्रा कडेन वचून हाचेर पर्याय सोदतले अशे तरेचे स्टेटमेंट वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान केल्ले आसा. ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनान. तामनार प्रोजेक्ट आसा तो ऑगस्ट मेरेन कंप्लीट जातलो खंय अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिल्ली आसा. फुडें वचूया समिता कडेन आनी समिता कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट. शांतीनगर फोंड्या पंप हावजाचेर काम करपी एका ऑपरेटराक मारपेट केल्ल्याची घडणूक जी आसा ती उक्ताडार आयिल्ली आसा आनी ह्या प्रकरणात चाळविले जे भौशीक बांदकाम खात्याचे जे कर्मचारी आसात ते फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर जमले आनी तांणी हे काम बंद उडोवपाची शिटकावणी दिली. तशेंच आरोपी जो आसा ताका अटक करपाची तांणी मागणी केली. ते प्रमाण फोंड्या पुलिशेन ह्या संदर्भात दुबावीत नागेश नायक हाका अटक केल्ली आसा. दुसरी बातमी जी आसा ती निरंकाल ते बेतोड्या मेरेन वचपी जो रस्तो आसा ते रस्त्याच्या कुशीक वीज पुरवणी खातीर व्हडली फोंडकुलां मारून दवरिल्ली आसात. आता ही फोंडकुलां जी आसा ती धोक्याची थारू येता. हालीं अपघाताचें प्रमाण वाडपाक लागल्यात, देखून थंय अपघात जावं येता ती शक्यताय न्हयकारूं येना. तशेंच फाटीं थंय गोरवां लेगीत पडिल्ली आसा अशें कळटा. तर आतां संबंदीत खात्यान हाची दखल घेवची अशी थळाव्यांची मागणी आसा. दोन्ही बातम्यो सविस्तर 7च्या बुलेटिनाक पळयात. फोंड्या PWDच्या एका उदक सोडपी कामगाराक मारबडय केल्ल्या प्रकरणात एकल्याक अटक केली आसा. फुडें वचूया ऐश्वर्या केरकर हाचे कडेन. ऐश्वर्या, तुज्या कडेन खंयची न्यूज आसा? म्हापशेच्या शेळपे वाठारांत सोमारा सांजे दोगा भाव भयणीचेर घरांतल्यांनीच जीवघेणो हल्लो केलो. आनी दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार कुठ्ठाळेच्या कायसुवा गांवांत बेकायदेशीर पद्दतीन दोंगर कातरपाचें काम चालू आसा. ह्या दोंगर कातरीच्या कामाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटल्यो. तर ऐश्वर्याने सांगिल्ल्यो दोन बातम्यो तुमी 7च्या बुलेटिनाक नक्की पळया. आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हणल्यार फाटल्या एका आठवड्यान जे शिरगांवची लयराई देवी आसा ताचेर आक्षेपार्ह विधान केल्ल्या खातीर एके चलयेन विधान केल्लें आनी सोशल मिडियाचेर, आनी ताच्या खातीर जे दोन भक्तगणां आसा तांचे खंय तरी भावना दुखायिल्ले आनी ते तेन्ना पुलीस स्टेशनान धडक दिल्ली आनी तेज्या आवयन हेच्या बद्दल माफी मागली. आतां परतून हे भक्तगण सगळे एकठांय जावन आयज म्हापसा पुलीस स्टेशनान गेला आनी ताका अटक करची अशी मागणी केली. ते चलयेक, ती चली मायनर ना, ताका 18 वर्सां पुराय जाल्यात म्हूण ताका बेगींतल्या बेगीन अटक करची अशी मागणी केल्या. पूण DYSPन तांकां अशें सांगलेलें आसा की सद्या कोर्टाच्या सुचोवणे प्रमाण ताका अटक करपाक मेळना. कोर्टा कडल्यान सुचोवणी घेवन ताका अटक करतले अशें DYSP संदेश तोडणकरान ताका सांगलें आसा. म्हापसाचो जो DYSP आसा ताणें सांगला. फुडें वचूया गौरीशा कडेन आनी गौरीशा कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट. गोमंतक टीव्हीच्या बातमीची दखल घेवन फोंड्या पुलीस स्टेशनात पुलीस प्रशासनान 5
थंय PSI उपनिरीक्षक भरती केल्ली आसा, थंय वाड केलेली आसा. गोमंतक टीव्हीन अशी बातमी केल्ली थंय कर्मचाऱ्यांच्या उणावाक लागून लोकांक त्रास जाताले. त्याच बरोबर थंय 3 उद्देग आसात. सो येदे व्हडल्या फोंड्या पुलीस स्टेशनांत पुलिसांचो उणाव आशिल्ल्या कारणान सहाय्यक उपनिरीक्षक तशेंच कॉन्स्टेबलांक तांचो त्रास जातालो आनी ही बातमी गोमंतक टीव्हीन केल्ली. ताची दखल म्हयन्या उपरांत घेवन पुलीस प्रशासनान थंय 5 PSI आतां भरती केलेले आसा थंय आनी आतां सद्या थंय 7 PSI आसा. ही एक बातमी आसा. त्याच बरोबर स्मार्ट सिटी पणजेचेर ॲडवोकेट कार्लोस फेरेरा हाणें तिडक उक्तला. ह्या पावसाळ्यांत पणजे बुडटलीत, कितलेंय स्मार्ट सिटीचें काम जावं पणजे हमखास बुडटली. त्याच बरोबर पणजेन डेंग्यू, मलेरिया ह्या सारकी साथीची दुयेंतां पातळटली असो ताणें हुस्को व्यक्त केला. आनी त्याच बरोबर पणजेन जे बाबत स्थितीन काम चालू आसा, पुलीस हेडक्वॉर्टर्स आसा थंय परतून एकदां रस्तो खणपाचें काम सुरू केलां. घातलेलें सिमेंट थंय काडपाचें काम सुरू जाल्लेलें आसल्यान ह्या इंजिनियरांची ताणें शिक्षण कितें घेतल्या, तांकां सारकी नॉलेज आसा काय ना, हे सादारण मनीस सुद्दां हें काम करपाक शकता अशें तो म्हणटा. त्याच बरोबर ताणें IGPची भेट घेतली. तातूंत ताणें गोंयांत ज्यो गुन्यांवकारी घडणुक्यो घडटात ताचेर आळो हाडपा खातीर CCTV कॅमेराज आसूं, पुलिसांची गस्त आसूं, भरारी पथक आसूं, हे सगळे वेवस्थीत करपाचें एक निवेदन पत्र तांकां IGPक भेटयलें. तिसरी जी बातमी आसा ती गोंयच्या नौदळ तळा वयल्यान एक जासूस म्हणूं येता तो पाकिस्तानाक ही सगळी म्हायती दितालो. ताका UPच्या ATS पथकान अटक केलेली आसा. एक्चुली तो UPचो दादलो, तो UP रावतालो. ताचें नांव राम सिंग म्हणून. पुलिशेच्या ISIक तो सगळी म्हायती दितालो, ताका अटक केल्या. सो अश्यो 4 बातम्यो आसा. गौरीशान 4 बातम्यो सांगता त्यो तुमी 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. फुडें वचूया दिप्ती कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट. उत्तेजा सरकाराची हर घर जल ही येवजण जी आसा पळय ती कशा तरेन अपयशी थारल्या हाची देख दिवपी काणकोणकार जे आसात ते कशा तरेन उदका खातीर बळबळे काडटात हाची देख दिवपी तुमकां खास रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीच्या 7 वरांचेर मुजरत पळोवपाक मेळटलो. उदका खातीर आसा ते सगळे सदां जाता. गोंयच्या दर एका वाठारांत उदका खातीर लोक वळवळे काडटात. सरकारची हर घर जल येवजण ही पुरायपणान अपयशी थारिल्ल्याचे आमकां कळून येतात. आतां ज्यो ह्यो तुमकां सब एडिटरांनी आनी एंकर्सांनी बातम्यो सांगल्या ते तुमी नक्की 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. तशेंच आमचे टॉप 25 बुलेटिनूय पळोवचे. कॅमेरामॅन यश आडारकरा सयत हांव उत्तेजा गांवस. साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्या कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. जो ग्रूप आसा त्या ग्रुपांनी सांगलें की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.